उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाक सध्या आमठाणे धरणात साळबांदांतल्यान उदकाची पुरवण करपाचें काम सुरू आसा। सध्या ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी 44.8 इतकी आसा। आता पावसा मेरेन पावता इतलो उदकाचो सांठो आशिल्ल्याचें कोणेच भिवपाची गरज ना, अशें उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां। फाटल्या जानेवारी म्हयन्या मेरेन ह्या डॅमात उदक नियंत्रीत दवरिल्लें, ताका लागून जानेवारी म्हयन्या मेरेन ह्या डॅमात जे उदक आशिल्लें तो सांठो समाधानकारक आशिल्लो। मात फाटल्या मार्च म्हयन्याच्यान ह्या डॅमाचें उदक आसा तें हळू कमी जायत गेलें। ह्या डॅमाच्या सरभोंवतणचें पात्र सामकें सुकें पडिल्लें। मात आतां ह्या डॅमात कुशिकूच आशिल्ल्या साळबांदांतलें उदक सोडपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा। आतां ह्या डॅमात साळबांदांतल्यान उदक सोडटात, ताका लागून ह्या डॅमात आतां समाधानकारक म्हळ्यार उदकाचो जो सांठो आसा तो नियंत्रीत आसा। आयज मेरेन ह्या डॅमात 44.8 मीटर इतक्या उदकाची लेवल आशिल्ली। आतां रोखडोच पावस येतलो तेन्ना तो मेरेन ह्या डॅमात उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरतले, ताका लागून कोणेच भिवपाची गरज ना अशें WRDच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां। आमठाणे डॅमात जे उदक आसा तें उदक अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पात सोडटात आनी थंयसर ह्या उदकाचेर प्रक्रिया जावन हेच उदक उपरांत उत्तर गोंयच्या पुराय वाठारांत सोडटात। ताका लागून उत्तर गोंयांत जे उदकाची समस्या आसा ती पयस जाता। आतां पावस केन्ना पडटा आनी हो डॅम आसा तो केन्ना एकदां फुल्ल जाता ताचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।